16,000 लिटर पर मंथ आणि फुडल्या म्हयन्याच्या 1 तारखे सप्टेंबर म्हयन्याच्या 1 तारखेक हें जातलें आणि हे आमचे कडेन 3,18,000 घरां रजिस्टर आसा आणि 3,18,000 घरांक हेजे बेनिफीट जाता. आतां आमी हे 0 to 16 जो युनिट आसा ते 1.5 लाख घरांक कंजम्पशन जाता. हे आमी रिपोर्ट काडला आमकां 1.5 लाख घरांच्या वयर 16 क्युबिक मिटराचे वयर लोक यूज करता. आणि आता आमची स्किमी कशें आसतलें 0 to 16 म्हटल्यार फ्री आसतलें प्रत्येक फॅमिलीक प्रत्येक घराक आणि 16च्या वयर बील येता. तो स्लॅबान आमी ठरयल्लें आसा 16 ते 25 अशे स्लॅब 2-3 स्लॅब आसा ते स्लॅबांनी रेट वाडत रावतलो. ओके. आणि बाकीचे समाज आता लोकांची बिलां पेंडींग आहा समज कोणी भरूंक ते वे ऑफ जातले काय? आता आमी वन टायम सेटलमेंट स्कीम आमची कंटिन्यू आसा. ते वन टायम सेटलमेंट स्कीमचो आधार घेवपाचो. तितून कितें आसा जे एरियस लायल्ले आसा ते सगळे आमी मायनस केल्ले आसा आणि ते समज वन टायम सेटलमेंट स्कीम आसा तितून लोकांनी क्लेम करपाच्यो. इट इज पॉसिबल सर की आम्ही देऊ शकता उदक सर इट इज पॉसिबल फॉर अस तो उदक फ्री दिवपाक कित्याक आतां उदक म्हादयचो विशय वेगळो हो उदक ट्रीट करून दिवपाचो विशय कित्याक आमचे कडेन गोंयाक उदक खूब आसा. आमच्या ग्रामीण भागांतल्यान उदक खूब येता तशें ना. आणि दमदवाडी बंदारे विविध कडेन घातलेले आसा. काळवलीचो डॅम आसा अंजुनाचो डॅम आसा. उदकाचो प्रॉब्लेम ना. उदक ट्रीट करून लोकां कडेन पावपाचो हो विशय आसा. उदक ट्रीट करपाची आतां आमकां टोटली गोंयांक आमची लोकसंख्या आसा 19 लाख. आमचें हावस कनेक्शन उदकाचें जें आसा 3 लाख घरांक 3,18,000 घरांक हावस कनेक्शन आसा. आतां इतल्या सगळ्या लोकांक आमकां उदक जाय 600 mld 600 मिलियन लिटर पर डे 600 मिलियन लिटर पर डे आमकां लोकांक सप्लाय करपाक उदक जाय. आणि उदक हे ट्रीट केल्लें जाय निवळ केल्लें जाय. तेन्ना आमचे कडेन ट्रिटमेंट प्लांट जे आसा ते जवळ जवळ 530 mld मिलियन लिटर पर डे सद्या ट्रीट जाता. आमकां 70 मिलियन लिटर सद्या शॉर्ट पडटा आणि 70 मिलियन लिटरा खातीर आमी आमच्या विविध कडेन प्लांट जे रॉ वॉटर आसा ते ट्रीट करपा खातीर प्लांट आमचें काम चालू आसा. आणि ते जातले म्हाका दिसता आनी थोडे 7-8 म्हयन्यांनी 600 लिटर पर डे 600 mld पर डे गोंयाक सप्लाय जातले. तेन्ना हे शॉर्टफॉल जे खंय पडटा ते कंप्लीट जाता. ताका आनी हे उदक फ्री दिवपाक कांय विशय ना. उदक फ्री दिता आसतना आमच्या सरकारान सगळो विचार करून ही जी स्कीम आसा लोकां फुडें दवरलेली आसा. सो ती स्टेट वॉटर पॉलिसी काडलेली पळय लास्ट सेशननी आणि थंय मेन्शन केली गव्हर्मेंटान उदक फ्री दिवचें न्ही म्हणून. ते हे दिसले कॉन्ट्रेक्ट जावपा ना लोकांकू. ते वेगळें उदक फ्री दिवचें न्ही त्या दिवचें. आतां आमचें सरकार 2012 साकून लाडली लक्ष्मी गृह आधार हे सगळें इम्प्लिमेंट केलां. हे दिवचें आनी दिवचें न्ही हे सरकाराचेर आसा. आनी हे पयशे खंयच्यान हाडचे कशें पयशांचें जें इन्कम आसा जें सरकाराचें इन्कम आसा टॅक्स रुपांतल्यान आमचे पयशे मेळटा ते कशें वाडोवचें हें सरकाराचें काम आसा. पण ही पॉलिसी तुमची तशी पॉलिसी अरे दिता आसतना सरकार बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंट घट करून डेव्हलपमेंटाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर घट करून सरकार दिता ते मोठे. नवे सरकार घडटरे आपूण हें करतलो आपूण तें करतलो तुमचीच पॉलिसी आशिल्ली लास्ट एका सेशनाक उरयल्ली ती. पूण पॉलिसी केन्नाय कितें आसता लोकांक बेनिफिटा खातीर पॉलिसी बदलोवप हें गरजेचें. खंयची पॉलिसी आसूं आतां मायनिंगाचीच पळय. आतां मायनिंग चालू जाय एनवायरमेंट आनी पोल्युशन कंट्रोल करून मायनिंग कॉर्पोरेशन करून मायनिंग जावपाक जाय. पयलीं वेगळें आसलें एमेंड करपाक जाय. एमेंड थोडे म्हणटाले एमेंड करपाक जाय पूण तें जायना न्ही. फुडल्या 3 म्हयन्यान जातलें दिसता गो मायनिंग स्टार्ट. डेफिनेटली आमचो मुख्यमंत्री करता सांगलें न्ही मुख्यमंत्र्यान जाता जायना कित्याक. मागीर सुदीन ढवळीकरान अशें चॅलेंज केलें की 3 म्हयन्यान जायना जाल्यार आपूण तेजो सत्कार करता. हांव दोगू पक्षाचे नेता तेजें सदांच अशेंच आसता जें कितेंच जायना आनी कोणाक कांय कळना हो तेजो डायलॉग. म्हणजे डायलॉग सदांच आसता तो सदांच म्हणटा कोणाक कांय कळना आनी कितें जें सरकार करपाक आसा तें जावचें ना. पूण आमचें सरकार सगळ्या वाटेन म्हणजे पॅन्डेमिकांतल्यान 2020 2021 येता आसतना आनी 2018-19 तशी फायनान्स परिस्थिती सुद्दां बरी कठीण आशिल्ली. तितूंतल्यान आमच्या सरकारान वाट काडून आयज जो इन्फ्रास्ट्रक्चराचो डेव्हलपमेंटाचो जो पळयता आयज लोकांच्यो ज्यो समाज कल्याण योजना आसा लोकांक टायम टू टायम
लोकांच्या अकाउंटाचेर येता आनी फुडें म्हाका दिसता वेवस्थीत आमचें सरकार जें जें कितें सांगलां तें फुलफील करपाक सर आणि एक कॉन्क्रीट जे रोड आहे तुमचे कॉन्क्रीट मोस्ट ऑफ द रस्त्यार खड्डे पडला सर कॉन्क्रीट रस्ते आहेत सर हय कितें करता आतां सर? ते जर न्यू रोड आसा न्यू रोड नॅशनल हायवे नॅशनल हायवे सर नॅशनल हायवेचें अजून काम कंप्लीट जालें ना आमी नॅशनल हायवेचें काम डिसेंबराक कंप्लीट करूंक सोदता आनी जे बाकीचे पार्टली जें काम उरता तें आमी 2022 मार्च म्हटल्यार कंप्लीट करूंक सोदता बिफोर डिसेंबर हें काम कंप्लीट जातलें आनी हें काम क्वॉलिटीचें आसतलें आनी बरें आसतलें आतां कितें आसता सगळो रोड जो आसा पत्रादेवी टू तुगेल्या वेर्ना म्हणटात हो टोटली रोड येतलो कॉन्क्रीटचो रोड येतलो आनी पयलींचो जो टार रोड जो आसा एक्झिस्टींग टार रोड तो कंप्लीट काडचो पडटलो आनी काडटा आसतना मातशी खंय तरी ना तर कॉन्क्रीट रोड concrete road- त्याचेरूच सर खड्डे पडला खड्डे फील पडला जातले आनी कितें जालां फाटल्या दिसांनी घातलेलें कॉन्क्रीट थोडे कॉन्क्रीट टेम्पररी घातले आनी जे परमनंट घातला तेका म्हाका आतां म्हाका सांग तूं आतां पणजे अटल सेतू तूं हें तुगेलें गोवा वेला आतां खूब कडेन कॉन्क्रीट रोड घातलेले आसा थंय घाटे पडले ना सद्या ना कळ्ळें ना जें परमनंट काम जें आसा आनी टेम्पररी काम जें आसा आतां डायवर्शन करता आसतना थोडे कॉन्क्रीटांनी घातला टेम्पररी घातला थंय मातशें प्रॉब्लेम आयला पूण म्हाका दिसता रोड बरें जातले बऱ्या पैकी जातले आनी क्वॉलिटीचे रोड जातले आनी जे सर्वीस रोड जे आसात ते सगळे तुगेलो ऑटोमिस कार्पेट म्हणजे टार रोड जातले सर्वीस रोड दोनूय सायडीन म्हणजे तुगेलो फोर लेन जातलो फोर लेनाच्या सायडीन सर्वीस रोड आणि म्हणजे हें जें काम आसा आफ्टर डिसेंबर हेजी कितें ती क्वॉलिटी लोकां कडेन येतली आतां मातशे लोकांनी हे 1-2 म्हयने मातशे रोडाक टार रोड काडून कॉन्क्रीट रोड घालता आसतना मातशी 2 म्हयने डिफिकल्टी येतलीच पण थोडे होल बी पडले तेका इंटरनल रोड आहा न्हू तेका होल बी पडलेला तेंका तुम्ही हे करचे ना इयर हांव 17 साकून आज पर्यंत पळयता मनसून सिजन जेन्ना येता 4 म्हयने जे आसता ते रस्त्याक होल पडटा पोतोल ते बंद हे करना तुम्ही हे पडटा कारण फायनल काम जालें ना सगळीं कामां पेंडींग आसा थोडी 70% जाल्या थोडी 60% जाल्या थोडी 40% जाल्या थोडी 80% जाल्या आनी सगळीं कामां 100% जावंक न्ही जातरी मेळटलें पण कित्याक सर सध्या ती गाडी चलयता आमचे कमरे मोडटा आमकां येता वयता म्हणजे आमकां जायना तो आनी रस्त्याचें काम चालू आसा रस्त्याचें काम चालू आसतना खूब डिफिकल्टी येता पूण ती पावसान जर व्हडले पडले ते पुरूंक तरी जाय मातशें टेम्पररी तरी करूंक जाय न्हू आतां ते अजून पर्यंत करूंक ना तेका लागून मनसून सारको क्लियर जाला आजूच मातशें वच बीत पडला ताप बीत पडला फाल्यांच्यान म्हाका दिसता आमचे PWDचे जेंका आमी काम दिल्लें आसा जे एक्झिस्टींग कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते सगळे हेजे पोर्ट होल जे आसा कितले पडल्या गोंय पूण तितले सगळे फिलींग करतले आनी सर गोवा फाउंडेशनची कोर्टान TZMP अपील केला की रिगार्डिंग दॅट मोलेन नॅशनल पार्क बायोडायव्हर्सिटी आणि तो रोड कच्चा रोड त्याचे किती मीन्स PWD इज ट्रायंग टू मेक रोड इलिगल खंय तो आतां वायल्ड सेंच्युरी आतां मोल्यात 2 रोड आसा एक वेता कुळ्या साकून दूधसागर वॉटरफॉल आनी एक रोड वेता नॅशनल हायवे तो कर्नाटका वेता अनमोडच्यान कर्नाटका वेता आतां खंयचो जाय दूधसागर वयता जो रोड वेता दूधसागर वॉटरफॉल हो आमचो थंय विजिटर नॅशनली येता आनी इंटरनॅशनल विजिटर येता टुरिस्ट विजिटर आनी थंय रोड पयलीं कच्चो रोड आसलो आनी थंय रिवर लागता दूधसागर रिवर पास जाता आनी त्या दूधसागर रिवर पास जाता फुडल्यान ह्यो जिपी ज्यो आसा त्यो उदकांतल्यान वचची पडटा 2 कडेन क्रॉसींग करची पडटा आनी उदकांतल्यान पास जावची पडटा आनी तें उदक जें आसा दूधसागराचें तें ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक येता आनी थंय तें आमी लोकांक थंयच्यान ट्रीट करून लोकां कडेन पावयता जिपी वेता आसतना तेतून जिपीची ऑयल आनी डिझल त्या उदकांत मिक्स जाता तेजो विचार करून थंय आमी कॉजवे घेतले कॉजवे बांदले म्हटल्यार जिपी वयल्या वयर गेले उदक सकयल्यान पास जाता 2 रिवर आसा दोनूय रिवरची म्हणजे एकूच रिवर ती रावंड मारून येता ती 2 कडेन क्रॉस जावची पडटा जिपी आनी कच्चा रोड असल्या कारणान वायल्ड लायफ सेंच्युरी पूर्ण डस्ट उरता कच्चा रोड असल्या कारणान थंय उदक मारपाची सिस्टम ना तेन्ना डस्ट कंप्लिटली उरता आनी वायल्ड लायफाक पोल्युशन जाता आतां वायल्ड लायफाक पोल्युशन जावप म्हणजे जनावरांक त्रास जावप झाडाक जी नॅचरल ग्रीन ब्युटी आसा ती ग्रीन ब्युटी तांबडी जाता म्हणजे तुकाय खबर आसा डस्ट उरतली कितें जाता तेजे खातीर आमी PWD आनी
आमच्या सरकारान थंय आमी जे इंटरलॉकिंग पेवर्स घालून वेवस्थीत ड्रेनेज सिस्टम, जे विजिटर येता तांकां पार्किंगाची सिस्टम, टॉयलेट ब्लॉक आनी बाकीची सगळी सुविधा थंय आमी दिवपाची केल्ली आसा. आनी हें सगळें करता आसतना आमी फॉरेस्टाची जो NOCचो विशय जो आसा आनी फॉरेस्टान NOC दिता आसतना सगळी कंडिशनां घालून NOC दिल्या. म्हणल्यार जी वायल्ड एनिमलां आसा तांकां त्रास जायना आसतना, एनवायरमेंटाक त्रास जायना आसतना आनी डस्टचो मेन कारण जें आतां रोड आमी इंटरलॉकिंग पेवर्साचो रोड करता तें कारण मेन म्हणल्यार डस्ट उठतालो. तो डस्ट उठचो न्ही आनी मनशाकूय त्रास जावचो न्ही आनी जनावरांकूय त्रास जावचो न्ही, ह्या प्रमाणे तो रोड करता. They are saying की ते जे हे आहा न्ही सर पेवर्स आहा न्ही ते हाव लॉंग इट वील बी स्टे बिकॉज ते पेवर्स डायरेक्टली मागीर पर्टिक्युलर टायमार ते वेस्ट खराब जाता. ना खंय जाता तशें अरे पेवर्स खूब तरे आसा, पेवराची क्वॉलिटी खूब तरे आसा. जशे मॅन्युफॅक्चरर जो पेवर्स तयार करता तितून जे मटेरियल तो यूज करता रॉ मटेरियल तेजेर आसा बऱ्यापैकी रॉ मटेरियल यूज करून पेवर्स तयार केलो जाल्यार ते बरे म्हणजे तेजी लायफूय बरें आसता. म्हाका दिसता पेवर्साची लायफ आसूं शकता 20 इयर्स आसूं शकता. जशें फिटींग करता कॉन्ट्रॅक्ट तेजेर आसा. आमी बऱ्यापैकी थंय पेवर्स तुमचे ताजो प्रश्नूच ना न्ही. तेका आनी आमी उलयता कितें वायल्ड लायफ सेंच्युरी कितें कंडिशन तेजेर या ते पेवर्साची क्वॉलिटीची ना ते सांगता की युअर बायोडायवर्सिटी तुमी हे क्लाउड ऑलवेज गोवा फाउंडेशन हे घातला. अरे तशें न्ही रे. आतां पयलीं आतां आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर ते करता न्ही बऱ्यापैकी. पयलींच तें कशें कळ्ळें कितें ते पेवर्स पिड्यार जातले म्हणून. आमी उलयता ते एनवायरमेंटाचें आनी पोल्युशनाचें. थंय वायल्ड लायफाक पोल्युशन जावचें न्ही. जीपी दिसाक थंय 300 जीपी मुवमेंट करता आनी 300च्या वयर थंय कॅरींग कॅपेसिटी आसा. आमची फॉरेस्टाची गायडलायन आसा 300च्या वयर थंय दिना परमिशन पर डे. तेन्ना 300 जीपीचे येता आसतना डस्ट उठता. तो डस्ट उठचो न्ही म्हणून आमी पेवर्स इंटरलॉकिंग पेवर्स थंय घालता. आनी तेच आमचें हें कितें म्हणजे विचार कितें सरकाराचो थंय डस्ट उरचो न्ही आनी पोल्युशन जावचें न्ही. एनवायरमेंट बरें उरचें. थँक्यू. थँक्यू. काम करता.